प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 26 वोड 51 ते 58 पर्यंत. John chapter 6 verses 51 to 58. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. Orgartan teololo to jiwo undo. Mo undo katat isasna jivi asti. Ani संसारात जीवित मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो मोजेंच मास. तेन्ना त्या जुदेवां मदें वाड विवाड जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, अरे हो आनीक आमकां आपले मास खाव कसो दितलो रे? ह्या पासत जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सोंपें सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मास केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सोबे जिवीत सुनोजो. जी कोण म्हजें मास खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचे सोबे सासणीक जिवीत आसा आनी तांकां निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतो. कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवून. म्हजें मास खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजे सोबे जियेतात आनी हांव तांचे सोबे जियेतां. जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापांतल्यान हांव जिवीत घेतां. तशेंच म्हाका खातात ती म्हजीत हांव जिवीत घेतली. ओर्गार्थान देंवलो तो उंडो हो, तुमच्या पुर्वजांनी केलो तसलो उंडो न्हय हो. ती मरून गेली. हो उंडो खावन जियेतात ती सासणाक जिवी आसतली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू आपल्या मासा आनी रोगता विशीं आमकां उलयता. आनी भाव भयणीनो, ह्या 50 आनी 60 वडीन जेजू आयज कितें म्हणटा आमकां ताजेर आमी नियाळ करुया. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हज्या सोबें जियेतात आनी हांव तांचे सोबें जियेतां. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, जी म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हज्या सोबें आनी हांव तांचे सोबें जियेतां. भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेजू जावन आसा देवाचें उतर. आनी जेन्ना आंकवार मोरयेन आंज बोडवे गाब्रियेलाची उतरां आयकलीं जी देवान ताका धाडलेलीं आंकवार मोरयेक सांगपाक, तिका सांगलेलें तूं गोरबेज जातली आनी तूं एका पुताक जोन दितली. त्या वेळार कितें घडटा भाव भयणीनो, आंकवार मोरयेच्या कुसव्यान तें उतर मास जाता जेन्ना आंकवार मोरये त्या उतराचेर भावार्थ दवरता. म्हणटच तें उतर आमच्या जिवितान मास आनी रगत जावच्याक आमी भावार्थ धरूंक जाय. कितले पाटी आमी जेजूचेर भावार्थ धरिना. आमी समजना कितें आमी जेवल्या कितें खाल्या तेन्ना आमी आमचे भितर जेजू जियेता. पूण खरेपणी जेजू कितें आमकां सांगूंक सोदता, तो म्हणटा जो कोण ताजेर भावार्थ दवरता, ताज्या उतरा प्रमाणें चलता, तें उतर ताजे भितर मास जाता. तें उतर ताजे भितर ताजें रगत जाता. आनी आतां आमचें काळीज, आमचें मन, आमची कूड आतां जेजूच्या रोगतान, जेजूच्या मासान भरोन येता. आनी आतां आमची कूड जेजूची जाता, आमचें रगत जेजूचें जाता. कित्याक आमचें चिंतप, आमचें जिवीत, आमच्यो कोदन्यो, आमची उतरां जेजू सारकीं जातात. भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी सजमता की आमचे भितर आमी कितें जेवण खाल्या उपरांत तें आमकां घोटाय दिता. वय आमकां कितें करूंक जाय जाल्यार आमकां सकाळीं नाश्तो करचो पडटा, दनपारचें जेवण करचें पडटा, रातचें जेवण करचें पडटा. आनी भाव भयणीनो, आमी जेन्ना हें जेवण खाता तें आमचे कुडीक बरें जाता. पूण देवाचें उतर जेन्ना आमी खाता म्हणजे
देवाचें उतर कशे भशेन आमी खाता? देवाचें उतर आमी आमच्या कानान आयकता. तें उतर कानान आयकोन सजमणी घेता. ते सजमणी घेवन आमी आतां आमच्या काळजान रिगून दवरता. त्या काळजान रिगून दवरून ते आमच्या मनाची नोटसोडणी करता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आनी जेन्ना आमच्या मनाची नोटसोडणी करता आनी तें उतर आमी पाळटा, आतां ते खरेपणी तें उतर मास जाता. खरेपणी तें उतर आमच्या जिवितान आमी जियेता. आनी आतां देवाचें जिवीत आमच्या भितर आसता आनी आमी देवाचें जिवीत आतां आमच्या ह्या संवसारान आमी जियेता. तर आयज भाव भयणीनो, आमकां गरज देवाच्या उतराची. आमकां गरज देवाच्या उतराची सजमणी. कित्याक देवाचें उतर बिश्टें आयकलें, ज्या भशेन आमी मिसाक घेता, पयलें वाचप, दुसरें वाचप, शिवर्तमान वाचलें, आयकलें, एका कानान आयकलें, दुसऱ्या कानान सोडलें, पूण ताजो कसलोच वालोर ना. कित्याक आमकां ती सजमणी मेळोंक ना. जेन्ना आमकां सजमणी मेळटा, आमी तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा. आतां तें उतर आमच्या भितर मास जाता. आतां तें उतर आमच्या भितर जेजूचें रगत जाता. आनी आतां आमी कितें जाता आमचे भितर? जे जेजून सांगलां, म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात, ती म्हज्या सवें जियेतात आनी हांव तांचे सवें जियेता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान करता, आतां कोण आमचे भितर जियेता? जेजू आमचे भितर जियेता. आमी ताचे भितर जियेता. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आतां देवाचें जिवीत जियेता. आनी आतां जेन्ना देवाचें जिवीत जियेता, सगळें देवाचें आमच्या जिवितान भावता. सगळें बरें आमच्या जिवितान भावता. एक आमी सासणीक जिवीत जिवंक पावता. हो संबंद देवाशी घट जाता आनी देव आमकां आनीक आनीक म्हणटा ते भाशेन जाणवाय दिता. आतां आमच्यान ही खबर दुसऱ्यांक दिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या शिवर्तनाचें आमी नियाळ करुया. ह्या 50 आनी 100 वडीर आमी आमचो नियाळ धरून आमी पोत्तून पोत्तून देवाचें उतर शिकोया. तें उतराची सजमणी घेवन आनी तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळोवन तें मांस आनी रगत आमचे भितर जेजूचें जावन आमी आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सोरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.